हें सुरू करूंक एकदम सोंपें, पूण सगळींच कबार करूंक पावना. सुरू केल्लें तें सोत म्हटल्यार म्हज्यान म्हणून येता आत्मीकपणान खेरीतूच घडयेक जायतोच. लोक केदींच कबार करिना आपूण सुरू केलां तें. आमी एक मागणी येवजिता, आमी सुरू करता, आमी कबार करिनात. आमी बायबल वाचपाची येवजून घेतात, सुरू करता, आमी कबार करिना. आमी एक बरो क्रिस्तांव पुस्तक हाडटा, सुरू करतात, कबार करिना. तुमचे लागीं घरा कितलेशे पुस्तक आसा जे तुवें सुरू केल्ले, आनी कितलेशे जॉयस माया पुस्तक आसा तुमचे कडेन घरा आसात जे तुवें सुरू केल्ले. कितले पावटी आमी एक सीडी सिरीज वा DVD सिरीज घेतात, आमकां पुरें मन आसा ती आयकोंक. ना तर दूड दिवंक विकती घेवपूय न्हय, पूण ती घरा बसता शेल्फार दवरता, पूण ती आयकोंक केदींच पावना. कितले लोकांक एक आत्मीक सोपन वा एक जिविताचे दिसणे येता तरी भोव थोडी ते काबार कोत्तात. पावलून मुटला की ताणें निश्चय केलो आपली पदार्थ कबार करूंक. आनी तें म्हाका सदांच म्हत्वाचें जावन गेलां की हांवें कबार करूंक जाय जे देवान म्हाका करूंक दिलां. पूण हेंवूय म्हत्वाचें की आमी आमच्या जिवितांत दुसरे वस्तू कबार करूंक जाय. जर तूं एक निर्णय घेता तुजी आलमारी साफ करूंक जाल्यार ती कर. जर तूं निर्णय घेता रिणांतलो मेकलो जावंक जाल्यार तें कर. जर देव तुजे लागीं तुजे सावदी बद्दल उलयता आनी तूं जाणय तुका वायट सावद विरूद्ध संवय आसा म्हूण, तूं रातचो उशीर न्हिदता, तूं निर्णय घेता तूं सुरू करतलो बेगीन न्हिदोंक वचोंक तें कर. जर तूं निर्णय घेता तुज्या जेवणाची संवय मोडूंक तुवें थोडें वचोन उणें करूंक जाय वा तुजी भलायकी सुदारूंक जाय जाल्यार तें कर. आमकां रोखडेंच जाल्लें जाय, आमकां त्याच वेळार दादोसपण जाय, पूण ते भाशेन देव आपलो वावर करिना. देव करिना. आमी वोमतात आनी मागीर लुंवतात. जेन्ना पर्यंत जमीन आसतली तेन्ना पर्यंत वोंपूंक आनी लुवप आसतलें. पूण म्हाका दिसता ताची सोजमोनी आमी दुसरे वाटेन घेवंक जाय. जेन्ना पर्यंत संवसार आसा तेन्ना पर्यंत वोंपप आसतलें जायते पावटी आनी जायते पावटी आनी जायते पावटी आनी जायते पावटी आमकां नाका जायसर. आनी मागीर कोण पळय मदींच लुवप सोडून दिना. हालेलुया. पूण खरेपणी शीस पावलून आमी जे उलयता तेच उलोवप ताणें केलें. सुरू करून ओमकारांक 7:15 ताणें म्हणलें, जें कितें हांव कोत्तां तें म्हाका हांव सोजमना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका बिलकूल नाका तेंच हांव कोत्तां. म्हाका नाका तें हांव कोत्तां. म्हूण तो समृद्ध बरी म्हूण हांव मानता तशें जालें. तर तो म्हणटा आतां जर म्हज्यान करीन हेजो जें हांव करूंक जाय तर खरेंच. तर तो म्हणटा आतां जर म्हज्यान करीन हेजो जें हांवें करूंक जाय तर खरेंच हांव अशें म्हणटा की कसली भायली वस्तून म्हजेर ताबो धरूंक जाय. कायदो पोरण्या करारा खाला दिल्लो लोकांक ताब्यान धरूंक. पूण आतां आमकां कितें आसा आमचेर ताबो धरूंक. सगळो वेळ आमकां गमोवंक देवाक कितें मानता पळय तें आनी तें जें मानना पळय तें आसा पवित्र आत्मो. तशें जाल्यार हें कोण कोत्ता हांव तें करिना. खरेंच म्हळ्यार हांव न्हय, पूण म्हज्या काळजान रिगून रावलां तें पातक. आतां सुमार 20 वर्सां फाटीं हें वाचूंक हांवें तोजवीज केली आनी म्हजी तकली भाजार गेली. हांवें चिंतलें बरें तर तें कोण कोत्ता. वेरसेटीन जें कितें बरें जें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या मनशा स्वयंभार ठिकाण करून रावना. कित्याक बऱ्याची आशा धरूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें करूंक शकना. आतां हाची मुख्य कारण आमी तोजवीज करतात आमी तें खूद करूंक आनी देवाचेर पातयना. म्हणटच जें बरें हांव करूंक आशेता तें हांव करिना, पूण जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव कोत्तां. आतां म्हाका नाका तें हांव कोत्तां जाल्यार म्हज्या काळजान रिगलूंक रावलां तें पातक तें कोत्तां. हांव तें करिना, तें पातक तें कोत्ता. देखून हो नेम म्हज्या जिवितांत चलता म्हूण हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट हेंच हांव विचून काडटां आनी ताका जाय तेंच वेळार करूंक हांव फाटीं सरोना. बरें, तुवें हें 5000 पावटी पूण वाचूंक जाय आनी लोकांक तें तुका वाचूंक दाखोवंक जाय तुका सोजमोनी मेळच्या आदीं. पूण हें थोडक्यान जें पावलून थावे जाता वो सुरू करता रोमकारांक शिकोवंक आनी घडयेक दोनूय जावंक शकता. पूण तो म्हणटालो देखून 2 वस्तू म्हज्या भितरले खोलायेक थान चलतात. म्हाका आशा आसा सारकें आसा तेंच करूंक. म्हजे भितर आत्मीक बरें आसा जें सदांच आशेता कितें बरें आसा तेंच करूंक. आनी एकूय आसपाक ना उदाहरण म्हणजे
तुका संपोवंक जाय जें तुवें सुरू केल्लें वय की ना. तूं कितें सुरू करिना बरें खरेपणी म्हाका हें कोबार करूंक नाका पूण हांव तें सुरू करतलीं. फकत हांव सुफल जायना तर हा तें गोमतीचें जावचें ना. तुजा न्हय म्हणजे ताका लागून आमी वस्तू सुरू करिनात. आमी वस्तू सुरू करतात कित्याक आमकां खरेंच त्यो कोबार करूंक जाय. तुजा न्हय बरें दिसोंक कित्याक आमी हें प्राप्त केलो म्हूण. पूण मागीर आमी तो कोबार करिना म्हणटच शेवटाक आमी स्वता निराशी जावन उमेद मोडटा. ओ देवा म्हाका उडास आसा हांव तोन्नी गोंदकान आसतना ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका खबर नासली. म्हाका म्हजीच सजमनी नासली. आनी हांव सदांच सगळें करूंक सोदता तसली मनीस आसली म्हणजे हांव सकाळीं उठून खाट करी आनी मागीर चिंताली अदीक बरें डिशवॉशर वस्तू घालून ओ ना आनी कितें कर. आनी तें जावच्या आदीं हांव भितर वेताली पड्डे ओडून दारां उकडटाली. मागीर हांव चिंती सकयल वचून फ्रिजर पळोवंक फ्रिजरांतले मांस जेवणाक भायर काडूंक तर तें डिशवॉशर उक्तो सोडूंक हांव सकयल वेताली फ्रिजरांतले मांस भायर काडूंक. आनी मागीर फोन वाजतालो न्ही कोणाक जाय आसलें हांवें ताका खंय व्हरपाचें आनी हांव वचून ताका खंय व्हरतालीं. तुजा न्हय म्हणजे दीस काबार जाता म्हटल्यार हांव सारकींच थकतालीं आनी कांयच करूंक ना आनी घरान सगळो गोंडोल. आनी कोणी म्हणपाचो दिसभर कितें गेलें हांव दिसभर कितें करलें म्हणजे कितें. हांवें 20 वस्तू सुरू केल्यो आनी कांयच खबर करूंक ना आनी मागीर हांव एक उपयोग नासलेली कशें दिसो. पावलून म्हणलां म्हजे भितर कितें बरें आसा पूण मागीर ही दुसरी वस्त आसा म्हजे कुडीन जे सगळ्या बऱ्या वस्तू लागीं झुजता सगळ्या वस्तू लागीं. आनी पावलून खरीपणी उलयता त्योच वस्तू ज्यो हांव तुजे लागीं उलयतां पळय त्यो. आनी तो अंतर तुज्या कुडीन आनी तुजे उर्बेन. आनी म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक केन्ना कूड चलता आनी केन्ना उर्बा चलता ती. आनी म्हाका जाय तुवें तुजें शीस सांबाळूंक सारकी पसंती करूंक. आनी ताची सदांच एक सोजमानी तुका दुदवांची थोडी तूट आसतली. वो गोडयेक खूब वेळाक ओडचो न्हय पूण देव आपल्याक जो खरोच सोदता ताका इनाम दिता. तो एक वस्त सारकी करता ताका इनाम दिना पूण जो परत आनी परत आनी परत आनी परत आनी परत आनी परत सारको नियाल मेवसोर करता ताका इनाम दिता. म्हाका जाय तुवें निर्णय घेवंक जर देवाच्यान कोणाकूय कितें करूं येता देवाच्यान म्हाकाय करूं येता. जर देवाच्यान कोणाक सहयोग दिवं येता जाल्यार देवाच्यान म्हाकाय सहयोग दिवं येता. कित्याक ताच्या भासवण्यो कोण खोशी दाखयता ताका न्हय फकत कोण भासवण्याचो फायदो घेता तांकां पूण जी कोणूय देव सांगता ती भुमिका कोत्तेल्यांक तेन्ना तूं आशेता तो सहयोग तुका तो दितलो. आमेन. तुमी कितलीं जाणां उपकोल्यान आयकोन कोण येसवोन जावपाचेर प्रवचन दिलें तुका जाय तें तुज्या जिवितान जाल्लें बरें आसा. तूं जाणा हाका कसली गरज ती हाका गरज तुवें घरा वचोन तांणी सांगलां तशें करूंक. म्हज्यान त्या परस सादें म्हणूंक जायना. म्हाका उगडास आसा एक वस्तरी म्हज्या कॉन्फरन्साक आयिल्ली आनी तिच्या जिवितान जायतेच त्रास जाल्ले आनी भाग त्रासांचो आसलो अपमान. आनी ह्या कॉन्फरन्साक आमी जेवण वाडटालीं आनी ती मेजार येरा साबार वस्तोऱ्या सांगाता बसली आनी ताचे मोदें खूब भासाभास जाली. हांवें जायतें प्रवचन केलें आनी सुमान सोमता म्हणसर ती बायल म्हजीशी येवन म्हणूं लागली ह्या सुमानान हांव एक व्हड लिसांव शिकली. तिणें म्हटलें आमी मेजार बसून उलयता म्हाका थावें जालें. तिणें म्हटलें हांव इतली घुस्पवली म्हाका देवान कित्याक सुटका दिवंक ना काय म्हूण. आनी तिणें म्हटलें म्हाका ह्या सुमानान गमलें की सगळें जें देवान त्या दुसऱ्या वस्तोऱ्यांक कर म्हटलां तें म्हाकाय कर म्हटलेलें. अंतर एकूच ताणें तें केलें हांवें करूंक ना. तो ती मेकली जाली आनी हांव जावंक ना. तुका मात तरी खबर आसा कितले वेगी लोकांक मेकलेपणाचो अनुभव मेळत आसलो जो ताणें फकत देव सांगता तशें केल्लें तर. पूण जर तो आमकां कितें आगोड आसा तें कर म्हटल्यार आमी सदांच सोंपो रस्तो सोदूंक तोच वीत कोत्तात. आतां लोक कित्या पासत मूर्खपणा कोत्तात दुसरोच फळ मेळटलो म्हूण अपेक्षा दवरून. तुमी कितलीं जाणां त्याच पर्वता भोंवतणी गेल्या परत आनी परत आनी परत आनी जेरूल आतां पर्यंत तुवें जाणो जावंक जाय की तूं वेगळो फळ मेळचो ना म्हूण. म्हज्यान तुका सांगोन येचो म्हज्या तोंडे पिलायेन कितले दीस हांवें विबेरले म्हज्या गोरकाराचेर चावोन. जायतींच वर्सां लागलीं म्हाका थावें जावंक तें म्हाका मातूय बोदलेना म्हूण.
ताका दुखी पासून करिनासले तो फकत वचून खुशाल राव हांवूय निराशीच आसताली. बायबल उक्तापणी म्हणटा रागार जावन न्हिदोन वचोंक नाका, तुज्या रागार दीस पडोन दिवं नाका, तोरी परत परत हांव रागार जावन न्हिदोन वचो. हांव जाणो आसली बायबल कितें म्हणटा तें, पूण म्हजी भावना म्हज्या ताबान नासली, हांव तयार नासली. म्हजें गोर्व विसरून देवाक जाय तशें वागूंक. आनी म्हाका एक वस्त मेवली जें पडोंक ना. आनी देवाक रातभर बरी न्हीद पडली आनी सुखाची सपनां. बरें शेकी हांव हुशार जाली म्हणून तूं जाणा कितें हें सगळें पिशापण. हांव कित्याक देवाक जाय तशें करिना आनी पळोवंक तें चलता जाल्यार. तर तुमकां कांय जाणांक ह्या सुमनाक तुमच्या जिवितांत कांय भाग आसात ताचेर मन धरूंक जाय. हांगा आपूण तें कोत्तालें म्हणून सोंपें, पूण तुवें तें घरा वचोंक करूंक जाय. पूण हांव तुमकां शिकयतलीं अपेक्षा धरून मागणें करूंक सुमान चमच्या आदीं की देवाचो इनाम सगल्या खीण व्हरतो. कितलें मोल तुवें शांती मेळोवंक दिल्यार, प्रमाणीकपण मेळोवंक, आनंद मेळोवंक, दादोसपण मेळोवंक, की तूं जाणय तुवें कोबार केलें देवान तुका कर म्हटलां तें खरीपणी स्वताक मान दिवंक आनी बरें भोगूंक आनी वस्तूचे गुलाम जायना जावंक. ताचे परस आनीक बरें कांयच ना. कोण पूण आमेन म्हणटलो? तुमी जाणत म्हजी धूव जें ह्या सुमनाक आमच्या सांगाता आसा, फाटल्या 9 म्हयन्यांनी 50 पावंड उणें केलें आनी म्हाका ताची आपुरबाय आसा. आनी देवान म्हाका सयोग दिलो ताका सगळो वेल उमेद दिवंक. आनी ताचो हेतू आसलो ताणें सुरू करतच ताका म्हजी कापडां घालूंक जाय आसलीं. आनी आतां आमी सारकी त्याच जोकाची न्हेसतात. वय 9 म्हयने जायते मेहनतीचे. आनी हांव जाणा तुमी सगळीं जाणां वचोन कितें केलें कितें केलें कितें केलें. तूं जाणय कितें, हांव तुमकां सांगपाची पासून ना. ताणें थंय भायर आसा तो एक प्रोग्राम केलो आनी तो खूब लोक कोत्ता. पूण तूं जाणय म्हणजे आनी एक बायल हांगा आसा म्हजी इश्टीन ऑफिसांतली, ती 60 पावंड देंवली 9 म्हयन्यांनी आनी तिणें ताचेर बदलीच वस्त केली. तुवें अशें करूंक जाय, शिकोंक, देवाचें आयकोंक. देवान फकत एका मनशाक हो आशिर्वाद दिला हाची सोजमणी न्हय तुका दुसरोच दितलो. गरज तुवें तुजें उतर देवा कडल्यान घेवंक तुजी स्वताची येवजण जी तुका दितलो. कित्याक आमचो व्हडलो प्रश्न हो, दर पावटी कोणूय येसवून जाल्यार आमी जाणो जावंक सोदतात तें प्राप्त करूंक तांणी कितें केलें. आनी देवान तुका आदींच सांगलां कितें कर पळय तें. हांव प्रवचन करतां तुज्या भुमिका परस बरें. आतां तुजो न्ही आयतारा रातीक पोटभर जेवंक चड सोंपें. प्रश्न उबो जाता मुंगलाराक सकाळीं जेन्ना पोटान वावता आनी तुका भूक लागल्या. तूं जाणा ही कूट पिसा एक कशी. जेन्ना उठोंक वेल जाताच तिका न्हिदोंक जाय. जेन्ना वेल जाता तुवें न्हिदोंक वचपाक तिका रावोंक जाय जागी. तुमी केन्ना शिकतल्यात की ती दुस्माना बरोबर कोबलात करता म्हूण तुका जिवेशी मारूंक? तुजें मांस तुजी कूड आनी तुजो आत्मो तुजें मन, तुजी खोशी, तुजी भावना आनी मागीर तुजें तोंड हें सगळें सांगून दिता. तुजो आत्मो तुका कितें जाय तें तुका सांगता, तुका कितें दिसता तें. तुका देवाची कांयच खबर सांगना. तुजें मांस तुका देवाची कांयच खबर सांगना. तें तुका फकत सांगता तुका कितें जाय, तूं कितें चिंताय. आनी तुजें तोंड सगळ्यांक सांगता म्हाका जाय, हांव चिंता, म्हाका दिसता, हांव चिंता, म्हाका जाय, म्हाका दिसता, हांव जावं म्हाका जाय. आनी हाका ओरोनांतलें जिवीत म्हणटात. देखूनच इस्रायल पोरजीन 40 वर्सां घेतली करूंक 11 दिसांचो प्रवास. तो ओरोनांतलो प्रवास म्हणजे आत्म्यान रावप. ते क्रिस्तांव भुरग्यापणाचो भाग आसा. क्रिस्तांवपणाक 3 भाग आसात. भुरग्यापणाचो भाग, बदल करपी भाग म्हणजे तुज्या जिवितान बदलप आसता, जंय तूं फकत देवाची सेवा करिना, ताणें तुजे पासत कितें करूंक पूण ताचें सारकेंच बदलता. आनी आतां तूं देवाशी येवन म्हणटा, देवा म्हज्यान तुजे पासत कितें करूं येता, म्हज्यान तुजी सेवा कशी करूं येता. आनी मागीर तूं उतरता जावंक देवाचो पूत वो धूव आनी तेन्ना तुका बऱ्या संयोगांचो अनुभव मेवता देवाचे भुरगे म्हूण. जेन्ना पासून तूं ओरानांत आसा देव तुजी गरज पुरी करतलो. इस्रायल पर्सा उपाशी मरोंक ना. 40 वर्सां ताची कापडां पिड्यार जाली ना, पूण प्रितीचे तांकां न्हवूय मेवंक ना. म्हाका नाका 40 वर्सां पासून तेंच न्हेसोंक. म्हाका शॉपिंग करूंक जाय. तुमकां कितल्या जाणांक आयज रात्री अशें दिसता? आमेन. तर गरज आमी मातशी वाडूंक
आनी म्हाका दिसता तें चड म्हत्वाचें आनी हें न्हू एक वोज जी दुसऱ्यान तुजे पासत करूं येता. मास एक जुगारी. मास म्हणटा हांव वायट वस्त कोत्ता आनी अपेक्षा दवरता तांतली सुटोंक. आयज राती आमी उलयतालीं तरणाटी जी ड्रग्स घेतात आनी ती उलयतालीं रस्त्यार मेवतात ते ड्रग्स आनी आतां तरणाट्यांक घेवंक तांक आसा. आनी ही एकदम दुखी खबर, एकदम दुखी. आनी हांवें म्हटलें कित्याक हे तरणाटे वो कोणीय तो जावं आपलें जिवीत विबाडटात तसल्यो वस्तू घेवन. ताणें पयलें दुसऱ्यांक कितें जालां तें, ताणें पयलां आपल्या इश्टांक कितें जालां तें, कांय जाणांनी पयलां आपल्याक स्वता कितें जालां पळय तें, आनी ती तांणी मेकली जाली आनी परत तांतूनच पडलीं. लोक तशें कित्याक कोत्ता? हांव तुका सांगता कित्याक ती चिंतात घोडयेक जावं येता ती तें सोडूंक पावतली म्हूण. हांव तें करूंक शकतलीं गुलाम जायनासतना. हांव ताका म्हज्या ताब्यान दवरतलीं. म्हाका जाय तेन्ना तें करूंक जातलें, नाका तेन्ना सोडूंकय जातलें. मास एक जुगारी, पूण मनशाची उर्बा एक रेवॉर्ड घालपी. मनशाची उर्बा सारकें तेंच कोत्तली खूब 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 वेळ पासून कसलोच निकाल मेलो नासतना. कित्याक ती जाणो शेकी पागाराचो दीस येतलो. आमेन. तर पावलू आमी भोगतात पळय तसलीच खबर तो कोत्तालो. तो म्हणटा हांव कित्याक कोत्ता त्यो वस्तू म्हाका करूंक नाकात. म्हाका ह्यो 2 वस्तू आसात. ही 2 तरेची वेगवेगळी आवड आनी त्यो एकामेका थंय झुजतात. आनी शेकी आमी चिंतूंक पडटात आमकां कोण निवारतलो तो. बरें, मागीर पावलू मुखार वेता आनी निमाण्या वेळसान त्या आवेसरान तो म्हणटा ह्या मोनाचे कुडींतलो म्हाका कोण निवारतलो? ओ देवाक दिनवास्तो कोत्तलो जेजू क्रिस्ता वरवीं. तर तो जाणो असलो की फकत देवाच्यान ताका निवारूंक जाता म्हूण. पूण म्हाका दिसता केन्नाय आमी हांगाच अडचणांक सांपडटा आनी आमी चिंतात सगळें जें देव कोत्ता तें जादू स्वयंबा व्हरतें अजापाचें त्यो तें सगळें कोत्ता आनी आमकां कांय एक करूंक नाका. तुका जाय हांवें सांगूंक देव तुका कसो निवारतलो तो? जसो तूं ताच्यान आयकता कितें करूंक जाय आनी तूं कोत्ताय. आतां हांव जाणो तें तितलें उमेदीचें न्हय हांवें हांगा म्हणूंक ओ ही रात अजापांची हांव सगळें पासावन मागणें कोत्ता तुका दुसरो प्रश्न केदींच आसचो ना. पूण हांव तुमकां फोट मारची ना. हांव तुका फोटी मारची ना. म्हाका एकूच सोयंबा व्हरतें निवरप जालां. इतल्या सगळ्योच वर्सांनी हांव देवाची सेवा कोत्तां आनी देवान आपलें अद्भुत पोट वेन म्हाका निवारलें बरपाचें क्यूब चिवपाचें. म्हणजे म्हाका पाड संवय आसली सगळो वेळ बरोवप चिवोंक. थंडायेक हांव तें खावन बरोवप जातालीं. आनी जेन्ना हांवें प्रवाचन सुरू केलें थोड्या लोकांक घेवन आमी मिनिस्टरा बरोबर आसत आनी हांव क्रंच 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 आनी देवान म्हटलें तूं जाणो जॉयस हाचे बदल कितें कर. आनी हांवें सोडूंक तोच बीत केली पूण सोडूंक जालें ना. हांवें मागणें केलें हांव तें परत करची ना. तर हांव कशी म्हाका ती अद्भुत निवारणी मेवली म्हूण ना तर म्हाका कशें पासून नासलें कितें भोगता तें. कित्याक हांव सांगता देवान म्हाका कशें निवारलें तें. हें तुवें केल्लें म्हाका जाय तें करूंक हांव तुका कृपा दिता. जर तूं म्हजो हात घेशी न्ही पाटी वळोन पळयना तर तें सदांच सोंपें जायना जावं तें सदांच रोखडें जायना. पूण हांव तुका निवारणीची भास दिता म्हजी आज्ञा मानल्यार. आनी मागीर म्हाका फकत गांमेवन गांमेवन दीस सारचे पडले. देवान आपल्या व्हडपणान देवाक सिगरेट ओडपाचो निवारण म्हाका न्हय हांवें त्रास काडचे पडले. आनी म्हाका दिसता एक कारणान कित्याक देव म्हज्या वांगडा चल्लो जे परी तो चलता म्हज्या सांगाता तो म्हाका सोजमणी दिवंक तुमकां आदार दिवंक. आतां आमी अजापान मानता. हांव जाणा देव एक अजापा करपाचो देव आनी हें हांव सदांच अजापाक रावतली. देव म्हाका तें दीत तर आनी हांव मागता तुका एक अजाप जावच्याक. पूण तुका मेवना तर म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक. तसलोच एक सयोग तुका मेलोंक जो आमी कोणाकूय मेवत. कित्याक हांव तुका एक ल्हान गूट सांगता अजापा तुजें मन वाडोयनात. देखून तुवें एक मागूंक आशा सोडल्यार अदीक बरें. आनी फकत म्हणून देवा म्हाका जाय तुवें म्हाका मेकलें करूंक आनी कशें परी तूं तें करूंक विचून काडल्यार हांव जाणा तूं बरी ती वाट सोडून काडटलोय. म्हाका सजमोंक ना. हांव सजमोंक नासली
कित्याक ह्या सगळ्या लोकांक अजापाक घडटात आनी हांव अशींच म्हणजे इतली हांवें करुनूय आनी तोरूय हांव फकत सोमनीर बसून फर्निचराचे पांयांक वेंग मारून देवा सोरशिले दावोंक सोदिना आनी तुजो न्हय ओ देवा म्हाका सोजमीन मेळोंक ना हांवें जायतोच वेळ चाललो गुपवन ओ देवा तुवें तांकां पेकयलें हांवें ऑपरेसा करचें पडलें आनी देवा तूं म्हजो मोग करिना कितें तुमी कितलीं जाणां सोजमोतान हांव कितें म्हणटा तें जेन्ना हांव म्हणटा देवा कडच्यान एक व्हडलें अजाप फावो तें म्हणजे हें तांदून जायतीच मजा आसा पूण खरेपणी तुका वाडोवंक दिना तुजो न्हय आत्मीकतायेन कशें वाडटा तें देवा सांगता मोदयान रात्री वचोंक जेन्ना थंय कोण आसना सुवादीक सूर ना तुका उमेद दितलो कोण ना तेन्ना तूं म्हणटा हांव सोदची ना सांदची ना परवा ना कितली दूख जाल्यार हांव कितलोय वेळ लागल्यार हांव कोबार कोत्तेरी देवान म्हाका करूंक दिला तें आमेन रोमकारांक 8:4 जे प्रमाणीकपण समितीचो हेतू आसलो ते आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवं येता कित्याक आमी आतां पातकी मनशां स्वयंब वाडयता ते वाटेन न्हय पूण पवित्र आत्मो वाडून व्हरता ते वाटेन चलून जियेता बरें तुवें तें परी कित्याक केलें वय कित्याक तूं स्वयंबाचे वाटेन जियेतालें कित्याक आमी आतां पातकी मनशां स्वयंबा वाडयतात ते वाटेन न्हय पूण पवित्र आत्मो वाडून व्हरता ते वाटेन चलून जियेता उपरांत वेज 5 आनी 6 म्हणटा कांय व्हड वस्तू मना विशीं तुज्या स्वता वाचून येता उपरांत वर्स 9 म्हणटा पूण तुमचें जिवीत मनशां स्वयंबाच्या वंडोवळे परमणे न्हय देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून जियेता जोर जोर तोर हें उतर बायबलान आसलें जाल्यार हे जोर आनी पूण फकत प्रश्न उबी कोत्तात तूं ताब्यान धरिनाय तर तूं पवित्र आत्म्याचें जिवीत जियेना ताणें ताका मार्गदर्शन दिवंक गरज आमी चिंतात आमी देवोसपणी जर आमचे बायबलींक सगळ्याक रिस्को मारल्यात आनी ताची सोजमोनी कसलीच ना एकूच वाट तूं धर्मीक जाल्यार गोमोंक जर तूं कोत्ताय तर उतर म्हणटा तशें चेरूल आयज रात्री हांव व्हड वस्तूंक आपोवणें कोत्ता आतां हांव दाखयताय की कोड कितें ती कूड रोकडीच जागी जाता जेन्ना हाका अभ्यास करी हे देवान म्हज्या काळजान घातलें काय 4 जुलयाचे सुरसुरी हाड लोकांक दाखय कूड कशी ती वय देवा कारका फुडला सोमाराक सुरवात आमी नानली मेकली जातली तूं शॉपिंग मॉलान वचोर आनी कितें थंय सेल आसतोच आमेन एक बायलेन आपल्या घोवाक भास दिली ती शॉपिंग करचें ना म्हूण ताचें बिलां फारीक करूंक येता म्हूण ती मॉलान गेली कितें घेवंक तिणें सेलीचो व्हडलो बोर्ड पळयलो भितर गेली ती विस्तीत तिणें पळयलो इतलो बरो दिसो तिच्यान तालनी नाकारूंक जायनासली तिणें तो घरा वेल्यान म्हटलें आतां मोगा तुजो न्हय उपकार करून रागा जायनाका ताणें बॅग पळयलें तुवें म्हाका भास दिली तूं तें करचें ना मोग उपकार रागार जायनाका तो इतलो बरो दिसलो देंवचार म्हाका नाडटालो आनी म्हटलें तुवें तो घेवंक जाय ताणें म्हटलें वय तुवें फरो म्हणूंक जाय आसलें म्हज्या पाटल्यान वच देंवचारा तिणें म्हटलें हांवें म्हटलें तो म्हणून लागलो ते पाटल्यान तान बरें दिसता आमेन तुमी सांगता हांव कितें उलयता तें तुजा न्हय क्रिस्तांव उस्तोरे शॉपिंगाक वेतात घोवाक वस्तू दाखयनात म्हणजे देवाक ताचेर कसो आशिर्वाद घालचो म्हणजे चलात
वेल जालो वाडोंक म्हणजे कूड सुरू जाता जुलय 4 तारखेच्या सुसऱ्या परी. हा देवाकार गांव सुमानाक 3 पावटी व्यायाम कोत्ता. म्हजें वजन उणें जातलें. हांव म्हजें घर साफ कोत्तेली. हांव हो जागो थाऱ्यार घालतली. बरें हांव मागता आयचो निरोप तुका उत्तेजन दितलो म्हूण चालू दवरूंक तुवें सुरू केलां तें. तूं जाणो कितें सुरू करूंक चड सोंपें पूण व्हड शक्ती जाय तें सोंपोवंक. आमची पयलीच भेट अलेक्सिस चर्चमॅना कडेन GMM सेंट लुईस ड्रीम सेंटरांत जाली. आमची काळजां ताणें जिखून घेतली ताच्या आमकुच्या हांसपान आनी एक व्हड सोंपोन हार्वर्ड मेडिकल इस्कॉलान वचूंक. ताका ड्रीम सेंटर न्हू एक जागो फकत जेवण मेळोवपाचो. बरें ड्रीम सेंटरान म्हाका चड बरें लागता तें एक घर कशें दिसता. ती तुका आपलें मोदलें कशें त्रातार कोत्तात. सार्वमान्य आसूंक चड म्हत्वाचें जो कोणाक तसली परिस्थितीचो येवकार मेलोंक ना. अलेक्सिसाक फार बसलोलो ते 2 वर्साचे आसतना कोण ल्हान भुरगीं भरलेलें पिस्तोल घेवन खेवतालीं. पयलें हांव रागार जाली आनी म्हाका तावें जालें की ती नकलो आसली तो एक उपयोग जालो. आनी मागीर देवान आमकां बक्षिल्या तशेंच हांवें तांकां बक्षूंक जाय. आमच्यान भुरग्यांक उदेशी जायतें शिकोवंक जाता आनी भुरगीं जॉय स्मायल मिनिस्ट्रीजा उदेशी जायतें शिकतात. बरें जें हांव ड्रीम सेंटरान शिकली तें परवा ना तूं खंय गेल्यार वो कोण तुजे बदल कितेंय म्हणो की तें बरें आसा की तूं देवान मानताय देखून तूं सोद तें जाणो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.